गोयची साक्षरता आतामेरेन 94% आसा. 30 मे म्हळ्यारूच घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जाल्ल्याचे जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत लेगीत कांय लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा खाला सगळ्या राज्यांनी जितले अशिक्षीत आसात तांकां शिक्षण दिवपाचें अभियान सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पर्वरे जाल्ले उल्हास मेला कार्यक्रमा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. येदो व्हडलो पुरस्कार मेळटलो हें सपनांतूय चिंतूंक नासलें. आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां. आपल्याक व्हडवी काय नाका. गोंय मुक्ती झुजांत दिल्ल्या योगदानाची दखल घेवन केंद्र सरकारान दिल्लो हो भोवमान आपूण स्विकारता अशी प्रतिक्रिया 101 वर्सांची स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी उक्तायली. पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाले उपरांत लिबिया उलयताली. पर्यटन खात्यान पॅराग्लायडिंगाचेर पुराय ना फक्त तात्पुरती बंदी घाल्या. पॅराग्लायडिंग हो पर्यटना खातीर म्हत्वाचो, मात बेकायदेशीर रितीन पॅराग्लायडिंग करपाक दिवचे नात. हो वेवसाय करतले जाल्यार पर्यटन खात्या कडल्यान कायदेशीर परवानगी घेवची पडटली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आनी शशिकला काकोडकर हांणीच खरेपणी गोयची अस्मिताय राखून दवरली अशें मोगोबाचो फुडारी आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत गोंयाक भाऊसाहेब बांदोडकर हो युग पुरुष मेळ्ळो. बांदोडकरांचे उपरांत शशिकला काकोडकर ते आतां प्रमोद सावंता मेरेन सगळ्यांनीच बरें काम करून दाखयलां अशें मंत्री सुदिनाचें म्हणणें. केपें बोरीमळ वाठारांत प्रजासत्ताक दिसाचे कार्यावळी निमतान सुनीत उलयतालो. देशभरात 76वा प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेसांच्या उत्सुकी झेंडो हुबोवन प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली.
दिल्लीतल्या कर्तव्य पथाचेर प्रजासत्ताक दिसा निमतान जाल्ले परेडीत गोंयच्या चित्ररथाचोय आस्पाव आशिल्लो. 2 वर्सां उपरांत हे परेडीत गोंयचो चित्ररथ दिसलो. स्वर्णीम भारत विरासत आणि विकास अशी थीम आशिल्ले हे परेडीत गोंयांतीन कावी कला, दिवजां आणि तरंगांचे प्रदर्शन जालें. गोंयांतल्या 11,400 दिव्यांगांनी केंद्राच्या UDID कार्ड येवजणेचो लाव घेतलो. दिव्यांग व्यक्तींक भौशीक सुवातेर येवपी अडचणी लक्षांत घेवन केंद्र सरकारान खासा तांचे खातीर UDID कार्ड ही येवजण तयार केल्या. ह्या वळखपत्रा वरवीं दिव्यांग व्यक्ती खंयच्याय सरकारी येवजणेचो लाव घेवंक येता. बेकायदेशीरपणान गोमांसाची तस्करी प्रकरणात उस्मान खान आणि मोहम्मद वाली खान या बापूय पुताक वाळपय पुलिसांनी अटक केली. तांचे कडल्यान मोठ्या प्रमाणात गोमांस आणि गाडी जप्त केली. उस्मान खान वाळपयच्यान फोंड्या हे गोमांस व्हरतालो. गोमांसाची तस्करी करपी प्रकरणात आतां मेरेन वाळपय पुलिशेन 3 जाल्यार फोंड्या पुलिशेन 4 खटले सुरू आसात. फाटल्या वर्सा पुराय गोंयभर 2,287 उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो. जाल्यार पावसाळ्यांत झाडां आनी लायटीचे पोल, दोंगराची पालसणां कोसळून लुकसाण जाल्ल्याचे 4,139 फोन कॉल्स उजो पालोवपी दळाक आयले. ते भायर उजो पालोवपी दळान 143 मनशांचो जाल्यार 764 जनावरांक वाटावपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. राजधानी पणजेत आशिल्ल्या पुतळ्या कडेन सरकारान पुरायपणान आडनदर केल्या. तांची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ते चिखलान माखल्यात. सुकण्यांनी तांचेर हळशीक करून दवरल्यात तेन्ना महापालिकेन तरी फुडाकार घेवन ह्या पुतळ्यांची देखरेख करची अशी मागणी समाज वावुरप्यांनी केल्या.
तडफडे वाठारात कार आणि दुचाकीमध्ये झालेल्या भिरांकूळ अपघातात 42 वर्षाच्या आमिर उल हक या दुचाकी चालकाक जागेरूच मरण आयलें जाल्यार रस्त्यान चलून वचपी शीला राठोड या बायलेक गंभीर दुखापत जाल्या. तिचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. ओव्हर स्पीडीन येवपी कारने दुचाकीक तशेंच रस्त्यान चलून वचपी बायलेक धपको दिलो. उपरांत लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन कार चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. शहात्तरावो प्रजासत्ताक दीस गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो. बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मुख्य कार्यावळ जाली. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी झेंडो घेवन समेस्तांक प्रजासत्ताक दिसाची परबी दिली. एकी कडेन सगळे जाण संविधान स्वीकारतना दिसतात जाल्यार दुसरे कडेन कांय फुडारी विदेशांत वचून देशाच्या वेवस्थेचेर टिका करतना दिश्टी पडटात. ही गजाल दुर्दैवी आशिल्ल्याची टिका राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी केली. प्रजासत्ताक दिसाचे कार्यावळीत ते उलयताले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत समेस्तांक प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली. म्हापसा एकतानगर वाठारात फाटल्या 3 दिसांसावन उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. वीज खात्यान भुंयगत केबलाचें काम करतना उदकाची पायपलायन फोडली अशें थळाव्यांचें म्हणणें. बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करूंक ना जाल्यार भौशीक कार्यालयाचेर घेराव घालतले अशी शिटकावणी लेगीत थळाव्यांनी दिल्या. भारताचो 76वा प्रजासत्ताक दीस मनोवपा खातीर गुगल सर्च इंजिनान रानवटी जनावर आनी भारताच्या संस्कृतायेचो मेळ आशिल्ल्या खाशेल्या डुडलाचें अनावरण केलें. हे डुडल पुणेच्या रोहन दाहोत्रे हांणी काडिल्लें. ह्या डुडलात भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांचे जिवीत रंग आनी देशांतली भव्य विविधताय दिसून येता. जर्मन एरोस्पेस अभियंत्यान सगळ्यांत चड काळ उदकापोंदा रावपाचो संवसारीक विक्रम केला. 59 वर्सां पिरायेचो रुडिगर कोच पनामाचे दर्यादेगेंत बुडून गेल्ले कॅप्सुलांत 120 दीस रावलो अशी माहिती मुखार आयल्या. अभियंतो कोच हो दर्यापोंदा आशिल्ल्या आपल्या 30 चौखण मीटर कॅप्सुलांतल्यान गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्डाची निर्णायक सुझॅना रेयस हांच्या हाजेरींत भायर सरलो. हाच्या आदी ह्याच तरेचो संवसारीक विक्रम अमेरिकन जोझफ डिटुरी हांणी केल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 100 दीस तो उदकापोंदा रावलो.
राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू आणि 76व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या आदल्या दिसा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दळाच्या 93 कर्मचाऱ्यांक गॅलंट्री पुरस्कार दिवपाक मान्यताय दिली. हातूंत 2 कीर्ती चक्र, 14 शौर्य चक्र, 1 भारतीय सेना पदक, 66 सेना पदकां, 2 नाव सेना पदकां आणि 8 वायू सेना पदकांचो आस्पाव आसा, अशें संरक्षण मंत्रालयान कळीत केला. भारतीय हॉकी पीआर श्रीजेशाक शेनवारा पद्मभूषण दिवन भोवमान केलो जाल्यार भारतीय क्रिकेट खेळगडो रविचंद्रन आश्विन हांका पद्मश्री पुरस्कार भेटयलो. तशेंच IM विजयन, हरिंदर सिंग आणि कोच सत्यपाल सिंग हांकाय पद्मश्री पुरस्कार भेटयले. येरादारी खाते वतीन रायबंदर फेरी धक्क्याचे दुरुस्तीचे काम हातांत घेवपाचे आसात. ह्याच फाटभुंयेर आता फेरी धक्को जानेवारीच्या 24 तारखेसावन फेब्रुवारीच्या 15 तारखेमेरेन बंद आसतलो अशी दखल सगळ्या प्रवाशांनी घेवची अशें खात्यान कळीत केला. केंद्रान एकीकृत पेन्शन येवजण UPS चालीक लावपाची अधिकृत म्हायती दिल्या. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर राष्ट्रीय पेन्शन पद्दती खाला पर्याय म्हणून सरकारान फाटल्या वर्सा ऑगस्टात एकीकृत पेन्शन येवजण सुरू केली. ही येवजण अंदू 1 एप्रिला सावन लागू जातली. सध्याचे केंद्र सरकाराचे कर्मचारी आणि फुडाराचे कर्मचारी एक तर NPS खाला UPS पर्याय घेवपाची निवड करूंक शकतात वा UPS पर्याय बगर NPS कडेन चालू दवरपाची निवड करूंक शकतात. अधिसुचोवणे प्रमाण UPS पर्याय वापरिल्ल्या खंयच्याय कर्मचाऱ्याक हेर खंयचीय धोरण सवलत, धोरणात बदल, आर्थीक फायदो, निवृत्त जाल्ल्या लोकांकडेन खंयचीच समता दावो करपाक शकना. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि नवी दिल्लीत वीरगाथा 4.0 सर्तीतल्या सुपर 100 विजेत्यांचो भोवमान केलो. 100 विजेत्यांमदी देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 66 चलयांचो आस्पाव आसलो. प्रकल्पाच्या ह्या 4थ्या आवृत्तीत 1.76 कोटीवर विद्यार्थ्यांचो अखिल भारतीय सहभाग तांणी मान्य केलो. शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांची बुद्धी, उमेद आणि देशभक्तीची तोखणाय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केली.
नोव्हेंबर 2024 वर्सा कर्मचाऱ्यांच्या राज्य विमो योजनेत 16.7 लाख नवे कामगार जोडले अशा कर्मचाऱ्यांच्या राज्य विमो महामंडळाने जारी केला. तसेच या योजनेत ह्याच काळात 20,212 नव्या आस्थापनांची नोंदणी जाल्ल्यान कामगारांच्या व्यापक विभागाक सामाजिक सुरक्षाचो कव्हरेज मेळ्ळा. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमध्ये जाणट्याचो आस्पाव चड आसतालो. पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आतां देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जाल्ली आसा. कामाच्या व्यापाक लागून भलायकी कडेन आडनोदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचे दिसून आयला. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. शियाळ्या दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना आतां काळजाच्या आताक किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयला. तशेंच जांकां फुफ्फुसांचे दुयेंस आसात आनी लेगीत दिसाचेच भायर पडचे किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेव्हल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचो असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागले. मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असोय सल्लो दिला. एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर एक वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारख्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. जो सोऱ्याचें सेवन करता जावं मागीर ती बियर आसूं वा सोऱ्याचे पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून आयलां. तेन्ना कसलीय बरी वायट संवयो मनीस आपले जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना म्हूण अशी खबरदारी घेवप सक्तीचें. भारतात सर्वायकल कॅन्सराचे सगळ्यांत चड दुयेंती सापडटात. नवे दुयेंती सापडपाचे प्रमाण जरी उणें जाल्लें असले तरी लेगीत ह्या कॅन्सराची नेमकी लक्षणां कितें आसात ती जाणून घेवप सक्तीचें. सर्वायकल कॅन्सर म्हळ्यार गर्भाशयाच्या तोंडाक जावपी कॅन्सर. ह्या कॅन्सरा बाबतींतले महत्वाचे अशें लक्षण म्हळ्यार खंयच्याय एका बायल मनशेक जर हो कॅन्सर जाल्लो आसा तर तिची म्हयन्याची पाळी जावन गेली तरी लेगीत तिका ब्लिडींग चालू उरप. अशा वेळार रोखडेच दोतोरांचो सल्लो घेवन ताकतिकेन उपचार घेतल्यार परिस्थिती सुदरूं येता. तशेंच जर फाटीच्या कण्याची दूख वाडपाक लागली आसत तर अशा लक्षणांचेर दुर्लक्ष करूं नाकात असो दोतोरांचो सल्लो आसा.